फाट कर नका भाई, फाट कर नका. match is out in there. देवस्थानचे अध्यक्ष घनश्याम आरोसकर, मागचे 12 वाजता दीक्षाभट तुमच्या हातीन सुंदवणी. माका सगळ्या माणसांकडे आयचे देवस्थानचे अध्यक्ष घनश्याम आरोसकर आणि त्यांनी सगळ्या महाराष्ट्रान माचेर घेऊन येचे मुख्यमंत्र्यांकूय वांगडाच आणि सगळे सर शिलान्यासाचे फलकाचे अनावरण जे आसा ते आम्ही आता करता हांगासर. Match फाटी फाटी पूरा फाटी. Match फाटी. सेंटर Also, three projects are beautification around the lake and surrounding area. या नामफलकाचे अनावरण आता जाता जो जवळजवळ 2,57,78,343 रुपये खर्च करून हा प्रोजेक्ट हांगासर पूर्णत्वाक येतलो. एक सुंदर असो प्रोजेक्ट ह्या गावा खातीर सरकारा कडसून आमकां मेळटा. हातून पार्किंग एरिया, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स आसतलो, गॅदरिंग स्पेस, सभा मंडप आसतलो, बहुउद्देशीय सभागृह, सभा मंडप, रंगमंच, भुरग्यां खातीर बालोद्यान, एक्सटर्नल इल्युमिनेशन, देवळाकूय लायटी आसतले, बरी व्हडली गेट, then storm water drainage system, lawn, fruit bearing and flower trees असतले. तसेच संबंध तळ्याच्या भोवतणी तुमका भोवपा खातीर एक बरी पाथवे असतली. असो हो ड्रीम प्रोजेक्ट जो आसा तो लोकल मुख्यमंत्र्याचे हस्ते सगळे मान्यवर व्यासपीठाचेर आसात. त्याचबरोबर काय आमचे सराउंडिंग जे पंचायती आसात त्याचे सरपंच आसात त्यांच्याकडे मात्र त्यांच्यानी माची दिवचे. कांबुली ग्रामपंचायतचे सरपंच लक्ष्मण नाईक, रेवडा सरपंच कांचन गावकर, नागोडा पंचायतचे सरपंच परेश गांवस, तिर्णा पंचायतचे सरपंच संदीप तानावडे, अस्नोडाचे मेघेश्याम सोडणकर आणि शिरसेचे सिमरन मुस्कईकर यांनी असतात. त्यांच्यानी बी माचेर आपली व्यवस्था घेवची म्हणून मागतात. चड वेळी घेऊया नका, बेगीनच्या बेगीन हो कार्यक्रम आहे आटोपता घेऊया. सगळ्या मान्यवर की त्यांच्यानी सगळ्यांचे स्वागत करते. श्री महागणपती भवानी शंकर बांगेश्वर ब्राह्मण महिषासुर मर्दिनी यांना वंदन करून आजच्या या सोहळ्यात आमचे गोव्या राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या देवस्थान कमिटीच्या वतीनं आणि सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतात. जोरदार टाळ्या बोले. त्याच्यानंतर आमचे गोव्या राज्याचे पर्यटन मंत्री आणि परभणी मतदारसंघाचे आमदार बापू रोहन यांचे मनापासून आभार स्वागत करतात. जोरदार टाळ्या मारा. त्याच्यानंतर आमच्या गोव्या राज्याचे मच्छीमार मंत्री आणि टीव्हीचे आमदार बाब निलकंठ हळणकर यांचे स्वागत करतात. जोरदार टाळ्या मारतो. त्याच्यानंतर आमचे गोव्या राज्याचे राज्यसभा खासदार बाप सदानंद तानावडे यांचे स्वागत करतात. जोरदार टाळ्या करतो. त्याच्यानंतर गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर
बापलेदास नायक हांगासर उपस्थित आहात. त्यांचा जोरदार काय बोलतो. आमचे उत्तर गोवा जिल्हा मेंबर सौभाग्यवती दीक्षा कानोळकर यांचे हांव स्वागत करता. त्यांना काय बोलतो. आमचे निवेदक प्रोफेसर सुभाष कोटणकर यांकाय जोरदार काय बोलतो. उपस्थित पत्रकार वर्ग, त्याचप्रमाणे मीडिया रिपोर्टर आणि ह्या वाठारातले सगळे आमचे ग्रामस्थ आणि जमितले माझ्या सगळ्या भावाने बहिणांनो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सगळ्यांची नावं घेऊ शकना. तिथून खास करून ट्युरिझम डिपार्टमेंटचे ऑफिसर आमचे बालन साहेब हांगासर आसा, आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा हांगासर, आमचे नाव नंबर त्यांचे. त्याच्यानंतर सगळे टुरिझमचे स्टाफ जे आहात त्यांच्या मनापासून स्वागत करतात. महिला वर्ग खास करून हांगासर त्यांच्यानी अथक परिश्रम घेतलेले हा एक कार्यक्रम सोहळा यशस्वी करपाक त्यांच्या हांव मनापासून स्वागत करता. हांव इतलें सांगता की आमचे गोंयचे लाडके मुखेलमंत्री आज पयले फावट हांगासर तेंचें आगमन जाल्लें आहा. त्याच बरोबर लॉंग मावंटेनचे आमचे पयले फावट आगमन जाल्लें आहा आनी आमचे खवटे साहेबान तोंड भरून कौतुक केल्लें आहा की हो परिसर जो आहा तो एकदम नैसर्गिकरित्या सुंदर आनी असो आहा की थोडेशे ताका ब्युटिफिकेशन रूप दिलें की तळ्याचे सायड जाल्यार आनी मातसो ताका बरो रूप येतलो आणि त्यांचे आमकां सहकार्य आसतलें ही आशा बाळगता. त्याच्यानंतर आमचे देवखंड हळणकर जे आहा तेंच्यांनी हे काम यशस्वी करपाक अथक परिश्रम घेतलेले आहा आणि तानावडे साहेबान तर त्याच्या बरोबर हातीक हात धरून खूप आमकां सहकार्य केल्लें आहा. फायनली इट्स अ फॅब्युलस मोमेंट फॉर अस, फॅन्टॅस्टीक मोटिवेशन. आमकां ग्रेटनेस आमकां आय फील व्हेरी प्राउड ऑफ यू. म्हाका जास्त उलोवपाचो हांगासर टायम घेयना, शब्द अपुरे पडटा. हे नररत्न आहा तांकां हांव तांकां देव आमच्या विघ्नहर्त्या कडेन हांव विनंती प्रार्थना करता की तेंचे इच्छीत मनोकामना पूर्ण जावची, आयुष्य आरोग्य मान सन्मान वैभव प्राप्त जावचे आणि तांकां दीर्घायुष्य लाभचे आणि सदिच्छा व्यक्त करून हांव म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. धन्यवाद. हे बरें करू. आणि आता पाचव्या वेळेला सगळ्या माणसांना आम्ही फुला भेटूया. बेगीतल्या बेगीन त्यांची नाव केलं त्यांच्यानी पुढे येऊचे. चंद्रकांत साळगांवकर हांचे माफ करता त्यांच्यानी आयचे मुखेल सोयरे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांका फुलाचो तुरो भेटोवचो. तसेच नारायण साळगांवकर हांचे मागता त्यांच्यानी पर्यटन मंत्री रोहन खवटे हांका फुला भेटोवची. आमचे पर्यटन मंत्री नितीन हळणकर आसात तांकां बालकृष्ण महाले हांच्यांनी फुलां भेटोवची अशें मागता. तसेच खासदार सदानंद शेठ तानावडे आसात तांकां मोहन आरोसकर हांच्यांनी फुलां भेटोवची अशें मागता. आमचे दीक्षा कानोळकर हांगा आसात, विजेता तिरोडकर हांच्यांनी मातशी तांकां फुलां दिवची. पर्यटन संचालक केदार नायक हांकां सुहास केळकर फुलां भेटयतले. देवस्थानचे अध्यक्ष घनश्याम आरोसकर हांकां सुभाष टोळ हे फुलां भेटयतले. तसेच हे माचयेचेर आमचे सरपंच बाब आसात तांकां फुलां भेटोवपा खातीर हांव मागता. बालकृष्ण हांच्यानी वयर वयतो. तसेच शरद केरकर, लाडू तिरोडकर हांच्यानी लक्ष्मण नायक, कांचन गांवकर, परेश गांव, संदीप तानावडे तसेच मेघश्याम जोडणकर आणि सिमरन मुसलेकर हांगा फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचे. बेगीतल्या बेगीन येस देव बरें करूं. आता हांव सगळ्यांत पयलीं मागता आमच्याच ह्या गांवचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानावडे हांचे कडेन की ताणे आपले मनोगत व्यक्त करचे. महागणपतीक नमन करता. आज पर्यटन टुरिझमाच्या माध्यमांतल्यान जे हांगासले ब्युटिफिकेशन करपाचो जे सुरवात जाता
त्या कार्यक्रमात हांगा व्यासपीठाचेर आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्या खात्यांतल्यान हे काम सुरू करतात ते टुरिझम जिल्हा पंचायतीचे आमचे दीक्षा कानोळकर, या देवस्थानचे अध्यक्ष घनश्याम आरोसकर, हांगले ज्येष्ठ आणि असे साळगांवकर बाब, व्यासपीठाचेर आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर केदार नाईक, वयर फाटल्यान स्टेजीर बशिल्ले सगळे टीव्ही मतदारसंघातल्या सगळ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, समोर बशिल्ले पत्रकार, मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित या भागातल्या सगळ्या भावांनी भयणां, सगळ्यात पयलीं हांव देवस्थानचे अध्यक्ष आणि सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करता, कारण हा एक बऱ्या तरेचो प्रोजेक्ट, ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आज त्याची सुरवात हांगा जाता आणि तेका लागून आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात, आमचे टुरिझम खात्याचे आमचे मंत्री रोहनबाब फौंडे हांकां धन्यवाद दिता आणि आमचे निळकंठबाब हळदकर हांचे अभिनंदन करता, कारण त्यांच्याच मतदारसंघात 2,65,00,000 खर्च करून हांगले ब्युटिफिकेशन करपाचें काम सरकारान घेतलेलें आसा. हें करता आसतना त्याच्या भितर पार्किंगची व्यवस्था आसत, 4 व्हिलर 2 व्हिलरची व्यवस्था आसत. हांगा एखादी मिटींग किंवा एखादें फंक्शन करपाक, गॅदरिंग करपाक लागून हांगा केल्लें प्रोविजन आसतलें. एक सायडीक एक मंडप आणि मल्टीपर्पज हॉल व्यवस्थितपणे जातून टॉयलेट आसतलें आणि समोर जे तळें आसा ते पूर्णपणे ते ब्युटिफिकेशन करून सांजवेळाचेर एखाद्याक बसपाची व्यवस्था, बऱ्या तरेच्या लायटी आणि एक बऱ्या तरेचे सुसज्ज अशें हे ब्युटिफाय करपाचें काम आजपासून तेचे फाउंडेशन करून आज सुरवात जाता आणि साधारण एक 240 दिसां भितर म्हाका दिसता हें पूर्ण कंप्लीट जातलें आणि आमचा एक सगळो हो जो परिसर जो आसा तो वेगळ्या पद्धतीचो परिसर आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. आज ते आमचे कडेन ना, पण तांकां एक इच्छा आसली की हें जावं जाय म्हणून, आणि त्यामुळे एक बरें काम हांगा सुरवात जाता. आनी आमी आज जर पळयलें मुख्यमंत्र्याक थोडोसो येवपाक उशीर जालो, कारण मुख्यमंत्री हे हांगाल्यान जो बायपास रोड आशिल्लो जाला शिरसयच्यान आमी डायरेक्ट मुरगांव, म्हणजे ज्या तरेन आमी कंजेशन पळयताले की अस्कोळ्या पावतकच, आणि अस्कोळ्या जर रस्तो व्हडलो केलो आसत जाल्यार थंय जागाय नासली, सगळीं दुकानां थंय वचपाची. आनी म्हाका दिसता आमी बरीच वर्सां ती वाट पळयताले, कारण हांवूय आमदार आसलो तेन्ना हांव ट्राय करतालो, निळकंठ आमदार जाले तेन्नाय तेंच्यानी ट्राय केली, पण खऱ्या अर्थान डबल इंजिनचें सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्या वेळाचेर मुख्यमंत्री जाले आणि खऱ्या अर्थान जे स्वप्न जे आमचें आशिल्लें ते खऱ्या अर्थान तें स्वप्न पूर्ण जाल्लें आसा. आणि आज ते थंय पळोवन आयल्या आणि पळोवन येता आसतना तेंचें आतां म्हणचें आशिल्लें की टायमाचेर तें काम पूर्ण जातलें. आणि त्यामुळे आम्ही हांगल्यान ज्या वेळाचेर आमी ठरयलें, कारण आमी आज हांगल्यान पूर्ण रस्तो कंप्लीट जातकच पर्वरी कोणाचें कंजेशन जर सोडलें आसत जाल्यार आमी जर ठरयलें की पूर्ण जाल्या नंतर 15 मिनटांनी आमी तशें पणजे पावपाक शकता, तशा पद्दतीन 15 मिनटां भितर आमी फ्युचरे पावतले. तर रस्त्याचें जर काम जर आमी पळयलें, ज्या स्पिडीन तें काम आसा पूर्ण गोंयचो विकास आमी पळयलो. म्हणजे एक वेळ आसतालो की आमी म्हाका दिसता म्हजी सुद्दां 2 वेळाचेर म्हाका विमान चुकिल्लें आसा, कारण त्या वेळाचेर ब्रीज चालू जातालो हांगेलो आक्षीचो, आणि बऱ्याचदा कंजेशन जातालें आमकांच कळनासलें 1 वरान पावते काय 2 वरां. पण आज आमी सांगपाक शकता की एकदा पणजी क्रॉस केली की 20 मिनटांनी आमी दाबोळे एअरपोर्टाचेर पावपाक शकता. आणि त्यामुळे सगळ्या गोंयचो उदरगत जी आसा, फोरलनिंग रस्ते आसतले, वेगवेगळी ब्रिजां आसतली, फ्लायओव्हर आसतले, हे सगळे केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गोंया भितर केले आसा, आमी सगळ्यांनी मान्य करपाची गरज आसा. आणि म्हणून गोंया भितर काम पळयता आमच्या थिवी मतदारसंघात सुद्धा विविध असे प्रकल्प, मागीर ते आमी अंडरग्राउंड जाल्ले हाचे इलेक्ट्रीक पावर कनेक्शनाचे जे वेगवेगळ्या भागा भितर अंडरग्राउंड केबलिंग केल्ले आसत, वेगवेगळे रस्ते आसत, ही सगळी कामां जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या सरकारान केली आसा. आणि सदोदीत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत डेव्हलपमेंटाच्या कामा भितर प्रत्येक एखादें जर आसत, आणि खास करून आमी पळयतात की ह्या मतदारसंघा भितर दिल्लें प्रत्येक काम जे आसा ते तांच्यांनी फुडें व्हरपाचें काम केल्लें आसा, आणि तेचो पाठपुरावो आमचे आमदार निळकंठबाब हळदकर सदोदीत करत आसा पर्यटनाच्या माध्यमांतल्यान. कारण आमचे रोहनबाब फौंडे हे तशे परवडचे आणि त्यामुळे थिवी मतदारसंघाक लागीं आशिल्ले, आणि तांच्यांनी ठरयलें की ह्या मतदारसंघा भितर बऱ्याच वर्साचो पेंडींग प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट चालू आसत जाल्यार खरोखर हांगा येतकच लक्षांत येता की एखाद्या हांगाल्यान जर पळयलें आसत सामको ओपन असो परिसर, आणि ह्या परिसरा भितर एकदा एखादो बरो प्रोजेक्ट जर आमी केलो आसत जाल्यार तो प्रोजेक्ट एक बरो जावपाक शकता, तेजो फायदो गोंयच्या डेव्हलपमेंटाक. आज आमी पळयतात की गोंयान टुरिझम हे केवळ बिचांचें टुरिझम उरूना, आज आमी पळयतात की आमच्या गोंया भितर विविध देवळां आसतलीं, विविध असे प्रकल्प आसात जे पळोवपाक लागून आज विविध असे मोठ्या प्रमाणात गोंयान ट्युरिस्ट येवपाक येतात.
आणि म्हणून हो एक भाग काही दिसानंतर हे सगळे कंप्लीट जेन्ना जातले तेव्हा ते ट्युरिस्ट जेन्ना हांगाल्यान जेन्ना मैल एक पळोवपाक वयतले तेव्हा तेंकाय दिसूं जाय की गणपतीच्या देवस्थाना भितरय बरें पळोवपाक मेळटा थंयची एक पुरातनची तळी आसा हे पळोवपाक मेळटलें हे पळोवपाक लागून आमी वचूं जाय हे तांकां दिसूं जाय म्हणून आमी सदांच पळयतात की गोंया भितर जो कल्चर गोंयाचेर पुर्तुगीजांनी राजवट केली 450 वर्सां पण जो कल्चर आमी मेंटेन करून दवरलो म्हणजे गोंयान हांव बऱ्याच जावन दिल्ली बऱ्याच जाणां जातकीर ते फक्त सुरू जाता आनी गुडी पाडव्या पर्यंत आमचो शिगमो चालू हो कल्चर देशान आनी खंय ना हो कल्चर जो आसा हो केवळ आमच्या गोंया भितर आसा आमी तो मेंटेन केलो आसा आमच्या पूर्वजांनी मेंटेन केल्लो आसा आनी म्हणून अशा पद्धतीचे प्रकल्प हे आनी गरजेचे आसा आनी आमचे विजनरी लिडर ज्यांनी ठरयलें आसा की गोंयची उदरगत आणि ते करता आसतना आपले पांय जमनीर दवरप म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जर कोण तांकां मेळिल्ले आसत आनी आज जर पळयलें आसत जाल्यार तेंच्या भितर बदल तेंच्यांनी करून घेवना उदरगत जी आसा डेव्हलपमेंट जो आसा तो डेव्हलपमेंट आज आमी हांगा पळयता आनी म्हाका दिसता की हाका लागून हो प्रोजेक्ट सुद्दां आज हांगा सगळ्यांक थोड्या दिसांनी परत तेजें उद्घाटन हे जातलें उद्घाटनूय जातलें पण हे सगळें करता आसतना कांय जाणांचे एकदां जालें की मागीर तेजेर चर्चा करप ना आपापसार चर्चा करप ना एखादें जे कितें आसा ते त्या इंजिनियरान जर तुम्ही व्यवस्थितपणे देवस्थान कमिटी मध्ये जर सांगले आसत जाल्यार डेफिनेटली ते तातूंत कितें सुदारणा करच्या वेळार करपाक शकतले पण एखादो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातकच मागीर ताचेर उलोवप ना आनी ताका लागून आज पासून सगळ्यांनी एक बरो प्रोजेक्ट जाता तेचें स्वागत करचें आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा एक बरो प्रोजेक्ट ह्या मतदारसंघात खास करून आमच्या गणपतीच्या देवळाच्या भागा भितर जाता म्हणून हांव सगळ्या हांगेल्या स्थानिकांचे अभिनंदन करता कारण बरो प्रोजेक्ट हांगा आमकां सरकाराच्या माध्यमांतल्यान मेळटा मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद दिता आनी आमदाराचे अभिनंदन करता पुलीस मंत्र्याक धन्यवाद दिता आनी तुजे उलोवप थांबयता धन्यवाद देता खूप खूप देव बरें करूं सर तुम्ही आमच्याच गावचे रहिवासी असल्या कारणान हो प्रोजेक्ट सुद्धा हो अभिमानाची गोष्ट तुमच्या खातीर आणि तुमची नजर ह्या प्रोजेक्टाचेर आसतली म्हाका खास करून आशा आसा सगळ्या नागरिकां खातीर सांगूंक सोदता हांगासर नकाशा लायल्लो आसा तो प्रोजेक्ट धाकटो गोंय ताचो हो कार्यक्रम जाला उपरांत तुम्ही अवश्य ताचेर नजर मारची जेणे करून तुमकां सांगला की एखादी एक सूचना बरी सूचना जर आसत जाल्यार ती अंमलात येवंक शकता म्हणून तुम्ही नजर मारची तेजेर फुडल्या सुवातेर हांव म्हणटा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे कडेन एक आमी दोन उतरां सांगची नमस्कार करून आयच्या या उपस्थित गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे या मतदारसंघाचे लाडके आमदार तसेच मंत्री म्हणजे कलिक निळकर धरणकर राज्यसभेचे खासदार सर्वण समोरे तसेच जयंती दीक्षा देवस्थानचे अध्यक्ष घनश्याम डायरेक्टर केदार व्यासपीठातले सगळे हेड माणिक हांगा उपस्थित सगळे भाविक ज्येष्ठ नागरिक पत्रकार भाव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भावांनी भरले खूप आनंद जाता शेवटी लॉंग पेंटिंग जे आमचे पयलीं सदानंद बे लागिल्लो आनी मागीर काम निलकर लागिल्लो जाता इतले बेगीन तें देवस्थानचें काम जावचें तें आज ताचें नूतनीकरणाचें काम सुरवात जाता म्हाका तरी दिसता की कांय भितर गणपतीच ते करून हाडटात म्हणून आज व्यासपीठार तुमी पळयलें जाल्यार मुख्यमंत्री आसा पर्यटन मंत्री आसा तुमचो आमदार आसा खासदार आसा सगळे जाण आसा जांकां खंय नाल्यार खंय मनान आशिल्लें हें जावचें म्हणून योग्य वेळ म्हाका सदांच म्हणटा की योग्य वेळेचेर योग्य गजाली जाता हे म्हणटा सही समय यही समय है सही समय है म्हणून सो ते सगळ्या गोष्टी पळयतकच हे जाता की सारके टायमार ज्यो गजाली जाता ते गजाली देवूच करून घेता म्हणून पर्यटन खात्यांतल्यान जे आमचे आमदार तुमचे आमदार जे मागणी केली ती सगळी मागणी जे आता फॅसिलिटीज जाय एम्युनिटीज जाय पार्किंग जावं मंडप जावं टॉयलेट जावं बाकीचे ब्युटिफिकेशन जावं केल्ली आसा जवळ जवळ 8 म्हयन्यान हो आमी कंप्लीट करपाक जाय अशें टार्गेट आमी कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें आसा जातूंतल्यान एक सुंदरशी वास्तू ज्या देवस्थानाक घेतली एकूच आमचे बाब निलकंठ आनी देवस्थानचे कमिटीचे अध्यक्ष बाब घनश्याम एकूच मागणी आसा की जे ड्रॉइंग जाला तातूंत आमचे इंजिनियरींग आपूण तुमी परत पोसून पळोवचे प्रॅक्टिकली कितें चेंजीस जाय जाल्यार आतांच करून घेवच्यो तातूंतल्यान देवळांतल्या मंडपान वचप थंयच्यान टॉयलेट वापरप हे सगळें प्रॅक्टिकली वापरप जावंक जाय म्हाका थोडी दिश्टी पडल्या ते हांवें मांडलां शेवटी अध्यक्षाक देवस्थानच्या अध्यक्षान आपल्या सगळ्या लोकांक विचारून ते गजाली जाग्यार घालच्यो आध्यात्मीक पर्यटन पळोवपाक आतां म्हाका दिसता गोंयचे विचार आमी बदलूंक घातिल्ले आसा गोवा गिवन बीचीस सदांच आमी लोक येताले समुद्र पळोवपाक नायट लायफ पार्टी लायफ हेच आमचे गोंयची वळख आशिल्ली आनी तातूंत आमचे देवस्थानां आसा गोंया देवस्थानी आसता पूण तेन्ना कोणाक खबरूच नाशिल्लें
ताज्या खातीर ह्या 2-3 वर्सां भितर आमी मुख्यमंत्र्याबरोबर आमी नवी संकल्पना गोवा BOMPची सुरवात केली. तातूंत वेलनेस, आयुर्वेदा, बाकीचे टुरिझम करता आसतना आध्यात्मिक टुरिझमाचेर भरपूर आमी भर घाल्लो आसा. एकादश तीर्थ म्हणजे सप्तकोटेश्वर नाल्हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ते देऊळ नूतनीकरण जाल्ले थंयच्यान पूर्ण तरेन परशुराम पुरुषोत्तम काणकोण पर्यंत 11 देवळां आमी एकादश तीर्थाच्या माध्यमांतल्यान आतां सुरवात केल्या फुडें व्हरपाची. जातूंतल्यान विदेशी आनी देशांतल्यान आयिल्ले पर्यटकांक फक्त कोस्टल किनाऱ्याचो आस्पाव घेवचो न्ही जाल्यार आध्यात्मिकाचे आमी फुडाकार घेवन आमची खरी वळख आमी जेन्ना आमी म्हणटा ती परशुराम भुमी जाल्यार आमी ती खरी वळख गोंयची दाखोवपाची गरज आसा. तातूंतल्या तातूंत हे जेन्ना आमी गणपतीचें देवूळ करता महागणपतीचें देवूळ खूब आनंद जाता. खुबश्यो गजाली आसतल्यो पूण म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आपले कसले विचार मांडटले. हो सरकार कटिबद्ध आसा. सगळे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल कांय म्हाका दिसता रस्त्याचे वाटेचे पळय म्हाका आयिल्लो आसा आनी तातूंतल्यान डबल इंजीन सरकारचो मॅक्सिमम फायदो गोंयांत जाता. तातूंत मूळ मेन म्हणल्यार आमच्या मुख्यमंत्री खातीर हे सगळे प्रोजेक्ट सरकारा कडल्यान सेंट्रल कडल्यान आमकां मेळटा आनी आमचे वेगळे वेगळे खात्याचे मार्फत आमकां लोकां पर्यंत आमचो जर प्रमाणे पावोवंक मेळटा म्हणून खूब आनंद जाता. आयच्या दिसाक बिलकर हळर्णकर तशेंच पूर्ण वांगड्यान तशेंच देवस्थानचे म्हाका घनश्यामाक शुभेच्छा दिता, अभिनंदन करता की ताजें एक स्वप्न जें आशिल्लें बांदेकराचें तें एक आज साकार जाता म्हणून. आनी हाज्या फुडें जी कितें कामां आसतलीं ती आमी मुख्यमंत्र्याबरोबर लावन ही कामां करपाचे आमी डेफिनेटली प्रयत्न करतले हे समजून करून सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद जय गोंय. सर खूप देव बरें करूं. जर आता सरान सांगला त्या भशेन की फक्त 240 दिसाची अवधी दिल्ली आसा आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक आनी हो प्रोजेक्ट पूर्णत्वाक येतलो. म्हाका खात्री आसा की सरान सांगला भशेनूच सगळ्यांची देखरेख आसता 240 दिसां भितर कार्यक्रम हो प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो. आता फुडें सुवातेर म्हाका पर्यटन मंत्री आनी आमचे बीड मतदारसंघाचे आमदार निलकंठ बाब हळर्णकर हांचे कडेन ही काणी 2 उतरां सांगची. आजच्या ब्युटिफिकेशनाच्या पायभरणी उद्घाटन सोहळ्यात आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे डायनेमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, टुरिझम मिनिस्टर बाबुराव कोटे, राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे, या देवस्थानचे अध्यक्ष घनश्याम आरोसकर, डायरेक्टर ऑफ टुरिझम केदार नाईक, तीर्थांचे सरपंच कामोलीचे सरपंच आपा नाईक, तसेच सरपंच सेगोलन उसकळेकर, अस्करचे सरपंच मेघश्याम सोडणकर आणि पत्रकार आणि आमचे कंपेरर सुभाष कोतणकर प्रेमळ भावाने पहिले सुवातेर हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक आणि टुरिझम मिनिस्टर देव बरें करूं म्हणटा. कारण ह्या दोनूय प्रोजेक्ट ह्या ब्युटिफिकेशन आनी बायपास हे जेन्ना 2010 हांव जेन्ना टुरिझम मिनिस्टर तेन्ना प्रयत्न केल्ले ह्या देवस्थानाचे काही जमनी खातीर आमी फाटीं उरले. त्याच प्रमाणे बायपासूय त्या टायमार एक्विजिशन केल्लें पूण काही टेक्निकल हेच्या खातीरूय तो फाटीं उरले. आयज ह्या दोनूय प्रोजेक्टाक बऱ्या पैकी म्हणजे कंप्लीट जाय सारकें म्हणजे कंप्लीट सगळे व्यवहार जाल्ले आहा आनी हांव तुमच्या वतीन त्या मतदारसंघाच्या लोकांच्या वतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. भावने पयलीं घेत न्हू तर 4 दीस पयलीं आमी तिर्था नांवान 1 कोटीचे ब्युटिफिकेशन थंयसरूय पायभरणी केला, थंयसरूय काम सुरू केलां. तेच्या उपरांत शिरसय कम्युनिटी हॉल आणि कामोले कम्युनिटी हॉल तेवढे अजून 8 तारखेपासून सुरुवात झाली. भारतीय जनता पक्षाचं सरकार येल्या उपरांत सरकाराचे आणि आमचे मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोवा ह्या माध्यमात देशाचे मुख्य प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीचे स्वप्न आसा की विकसित भारत 2047 आणि ह्या आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा ह्याच्या माध्यमात वाटचाल करत असताना प्रत्येक क्षेत्रात तुम्ही सेंटराचे बजेट घ्या किंवा गोयचे बजेट घ्या, प्रत्येक क्षेत्रात प्रत्येक मनशाक प्रत्येक कारागिराक
किंवा कसं व्यवसाय करायला याची व्यवस्थित व्यवस्था केली हा, जेणेकरून स्वतः सक्षम जायसारखे हा. त्याचबरोबर आम्ही प्रयत्नाचा वेळ घेणार तर टाइम झाला आणि स्पेशली म्हणून शिक्षण क्षेत्रात ज्या सरकाराचे पाऊल उचलल्या कितीचे युनिव्हर्सिटी किंवा स्किल डेव्हलपमेंट असो रोबोटिक असो ह्या क्षेत्रात सुद्धा म्हाका आम्ही गोंयांत आमच्या देशात पहिल्या नंबराचेर आसात. त्या खातीर प्रत्येक मनशाक शिक्षण असलें म्हणजे खूब पयलो सक्षम आसतलो. आणि काही आम्ही पळयता की विरोध करतात. कित्याक विरोध करतात? राजकारणा खातीर आपली आयडेंटिटी तयार करपाक. जेन्ना आपले भुमीत MIT येवपाक जेन्ना प्रोत्साहन येयलो हांव सरळ सांगलेली आसता आमच्या ह्या सरकाराच्या BJP सरकाराच्या पयलीं आमचे कडेन कितें आसलें ग्रॅज्युएशन पर्यंत इंजिनियरींग पर्यंत आसलें थोड्या प्रमाणात मेडिकल आसलें. आयज गेल्या 10-12 वर्सांची त्या वर्साचे कारकिर्दी कितें आसलें आनी आतां आमी शिक्षण क्षेत्रांत खंय आसा. गरज कित्याक आहा कारण प्रत्येक भुरग्याक आपल्या विचारा प्रमाणे आपल्या इच्छे प्रमाणे ऑप्शन्स आहा. आमचे कडेन खुबशे कोर्सीस जे आहा हे गोंयांत ना आनी हे कोर्स करपाक आमी जेन्ना भुरगीं भायर वयता जावं आमची भुरगीं गोंयची भुरगीं जेन्ना दुसरे कडेन वयता तेन्ना थंय जावं वचून थंयची सोय जर आमी हांगा केली जाय जाल्यार एकदम बरें जाता. त्याच बरोबर रस्ते आसूं पाणयाची सोय आसूं ही सरकारान बऱ्या पैकी सोय केल्ली आहा. तरी सुद्दां सरकार सदांच तुमचे आयकपाक तुमचे सजेशन सदांच सरकार फुडें आसता आनी केन्नाय अवेलेबल आसता. तेन्ना आमी चिंतूंक जाय की हो सरकार प्रत्येक मनशाक आमचो आमी घडयलो आनी आमच्या खातीर काम करता. हांव चड वेळ ना घेता तुमचे कडेन मागता की अशेंच ते सहकार्य आसूं डेव्हलपमेंट करपाक तुमच्या सहकार्याची गरज आसता. आणि आता काही टायमान इलेक्शन येयला उपरांत जशें एक प्रोजेक्ट येत जाल्यार थोडेफार आपल्याक फुडें कोण उबे रावपाचें आहा तेवूय तयारी करतले. सरकार सदांच जें जें कितें करता हें लक्षांत घेवन जें लोकां खातीर करता जनते खातीर करता आनी हेजो पुरेपूर फायदो जनते कडेन पावपाक जाय इतलें सांगून हांव POच्या लोकांक गोंयच्या लोकांच्या माध्यमांतून मुख्यमंत्र्याक आनी टुरिजम मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. लोकांची आसली आनी आमचे ही इच्छा पूर्ण जाली. एकूच मनान खटकता वा देवस्थानचो अध्यक्ष आनी पिरेगांवचो फावली पॉयंट आसलो 2-3 सरपंचूय जालो तेजी तळमळ आसली कितली फावटी कितली खेपे घातला नसो पूण तळमळ आसली देवस्थानाक वावुरलाच ते बऱ्या पैकी ह्या देवस्थानाक आनी हॉला खातीर वावुरलो इतकें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद सर. एक ह्या गावचे आमदार या मतदारसंघाचे आमदार या नात्याने तुमचा कळकळ असा की बरे प्रोजेक्ट आपल्या मतदारसंघात येवचे तुमचा प्रयत्न चालू असा. त्या गणपतीकडे मागता आणि हे प्रोजेक्ट खरोखरच तुमच्या हातींसून घडून हाडचे. आणि आता गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री आमच्या गावात पयलेच खेप आयिल्ले आसा आनी म्हाका खबर आसा की तुमी सगळे जाण तोंडाचे तुमचे हास्य पळयल्या उपरांत कळटा की तुमी सगळे उत्सूक आसात आमचे मुख्यमंत्र्यांचे विचार आयकुपाक. जोरदार टाळ्यांनी आम्ही स्वागत करूया आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां. हॅलो. सगळ्यात पहिली महागणपती नमन करून आयच्या 12 या महागणपती भुजी सिस्टीमच्या प्रोजेक्टात आमच्याकडे असतात जे टुरिझम मिनिस्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री डॉक्टर हळूकर राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानावडे सरपंच जिल्हा परिषद सदस्य देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष डायरेक्टर ऑफ टुरिझम आणि म्हज्या पगार भयणीं आनी भावांनो सगळ्यात पयलीं दिल्ली इलेक्शन आसा येवपाक उशीर जालो आमी अप्सरा बायपासाचें इन्स्पेक्शन करून हाडून आयल्या. ऑलमोस्ट 3.5 कोटी रुपया मोडून आनी ह्या पुराय देवूळ आनी ह्या परिसराचेर करता म्हणून कितले टुरिस्ट येतात आमची मागीरची जाता. आतां लोकांक तुमी तेजो उपयोग बरो करपाक जाय आनी हे मेंटेन करपाचें काम तुमचें आसा. टुरिस्ट येतलो हो सेकंडरी आमी सदांच म्हणटा. एखादो जर बरो गांवांत आसपी स्कूल आसतले महिला मंडळ आसतले हांच्या खातीर तो व्हड
आणि त्या कार्यक्रम त्या हॉल कार्यक्रम जावचे तांकां भायर वयचे पडटली आणि एकंदर आम्ही हँडओव्हर प्रॉपर्टी तुमकां करते आम्ही आमच्याकडे दवरतना तितून रेव्हेन्यू जनरेशन जावचो हांव परत सांगता त्यातूंतल्यान तुमकां इन्कम येवपाक जाय इन्कम आयलें जाल्यार तुमी मेंटेन करपाक शकतले आणि आम्ही 2.5 कोटी रुपया म्हटले बरें उद्घाटनाक येतले आणि आम्ही वयतले आणि 6 म्हयन्यांनी परत जर हांगा येत जाल्यार सगळे परत रखरखीत आसतले तसलें म्हाका नाका हांव मुद्दामून हे एकट्याच खातीर सांगता हांवें म्हज्या राधाकृष्ण देवळात साखळे ब्युटिफिकेशन केल्लें अशाच पद्दतीचे 2.5 कोटी ताका सांगलें तेन्नाच सांगलें तुम्ही पयलीं एफिडेवीट दिया म्हटलें हें तुमी मेंटेन करतले म्हणजे आतांय हांव देवस्थानाक सांगता हें सांगता आसतना म्हाका वायट दिसना सुरू करता पयलीं एफिडेवीट घेवचें तेंच्यांनी तें मेंटेन करतलें म्हणून मेंटेन बेश्टें न्ही ताका एक लेबर दवरून डेली मेंटेन करचें पडटलें त्या लेबराक पेमेंटूय दिवचो पडटलो आनी तें तेंच्यांनी करप ओके फाल्यां सकाळीं लायटींग जें आहा बील आतां तुमी म्हणटले आमी पयशे भितर काडूं काय म्हणून तुम्ही जो हॉल बांधून दिता तितूंतल्यान इन्कम जनरेट करात ते पयशे काडून ते स्पेंड करात हांवें 3 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्दां राधाकृष्ण देवळाचो प्रोजेक्ट आनीक ब्युटिफाय जाला आनी तो आनीक बरो दिसता कारण आमी इतली ग्रिनरी जे करतले ते जर तुमी 2 दीस उदीक शिंपले ना जाल्यार ते फुकट गेले ते आपल्या वताचे करपातले आनी वयतले मागीर 2.5 कोटी रुपया कित्याक उपयोग तर फुडले फावटी परत तुमी आमदाराक हे करता सांगता आतां परत एकदां ब्युटिफाय करता ते उपकारना म्हणून देवस्थान कमिटी आनी पंचायत हांच्यांनी मेळून दवरचें आमकां खंयसरूच देवस्थान कमिटीन इंटरफियरन्स करपाचें ना तर तुमी मेंटेन करपाक जाय हाजो तरी एफिडेवीट येवपाक जाय तुमी जागा काय आमचे कडेन हँडओव्हर करूंक ना ती जागा तुमची प्रोजेक्ट तुमचो प्रत्येक फावटी कितें जाता खबर आसा सरकाराचो प्रोजेक्ट म्हटलो काय ना कोण तेजे कडेन पळयना हांवें बरेचशे फावटी पळयला म्हणजे आमी देवळा कडेन भितर टॉयलेट बांदता आमी सरकार टॉयलेट टॉयलेटान वचपाची परिस्थिती ना इतके घाण सरकारान बांदल्या म्हणून आता महिला येता हांगासर तांकां आमी बांदले मेंटेन कोण दवरता हांव आनी कोणी ढूल येवपाचें थंयसर कोणी धुवपाचें म्हाका वायट दिसता एक एकदां अरे 50 लाख रुपया म्हणून आमी बरें बांदता आनी मागीर जर तेजे 6 म्हयन्यांनी परिस्थिती वायट जाता जाल्यार कित्याक बांदता आमचे कडेन पयशे चड आहा आमी बांदता हें तुमकां जाय म्हणून हांवें स्पश्ट केलें आमी निव्वळ बांदतात तुमच्या खातीर थिवी मॉडेल पंचायतींतल्या लोकां खातीर देवस्थाना खातीर बांदता ते ब्युटिफाय करपाचे मेंटेन दवरपाचे 2.5 कोटी रुपया तुमकां लागीं दर म्हयन्याक एक 25,000 रुपया खर्च येतलो तुमी तितूंतल्यान इन्कम जनरेट करा ते 25,000 रुपया मोडा त्या लेबराचे मोडा तेन्ना ते मेंटेन उरतले जाल्यार जाता कितें ही कमिटी आसली ते कमिटींत बांदल्या नवी कमिटी येयली काय ताच्या कडेन पळयना ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली आहा हांव तितून वचना पण म्हाजो इंट्रस्ट देवूळ तितकेच ब्युटिफाय जावचें देवळा कडेन येयल्या उपरांत प्रसन्न दिसचें ह्या खातीर आमी हें काम करता देवूळ बी चड प्रसन्न जाता वयल्यान बरें तरेन वातावरण जाल्यार आमी आनी तें काम ह्या देवस्थान कमिटी कडल्यान जातलें हाची हांव अपेक्षा करता थिवी मतदारसंघ तसो एके सायडीच्यान आतां मोपाक तेंकला तो दुसरे सायडीच्यान आमच्या पिचोले तेंकला वचो असो तसो वास्ट मतदारसंघ आनी एकंदर ह्या मतदारसंघातले लोक भाग्यवान म्हणपाक जाय कित्याक खबर आहा सरकार आमी डबल इंजीन म्हणटा तितूंतली दोनूय इंजिनां हांगा आहा निलकंठ मंत्री आसा आनी खासदार हांगासर आमचे 2 इंजिनां तुमच्या कडेन आहा त्याची तुमच्यान बरीच कामां करून घेवं येता केंद्रांतली करून घेवं येता राज्यांतली करून घेवं येता तुम्ही लकी आहात कारण तुमची 2 इंजिनां तुमच्याच मतदारसंघांतल्यान काम करता आणि आनीकूय फायदो हांवें त्या खातीर म्हटलां की वेगवेगळ्या मतदारांत गांवचो विकास खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता निलकंठ इनिशिएटीव घेतली तरी फक्त त्या हेका सांगलें कोबजात जाल्यार बाबा शैक्षणीक प्रकल्प आसत जाल्यार रिसर्च फॉर्मेलिटी कंप्लीट करा आणि कितें तो गांवांत एखादो प्रकल्प येवनी MIT आज तुमच्या थिवी मतदारसंघात येता कोमुदादी त्याचं रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट केला आणि जागा ताका दिला ते डॉक्टर जर कोणी जर आपल्या राजकीय अस्तित्व दाखोवपा खातीर उठता आनी जागो जाता हांव आज सांगता म्हणजे MIT प्रकल्प जो येतो नॉन टिचींग पोस्ट 100% थिवी मतदारसंघातल्या आनी परिसरांतल्या लोकांक भरले वयतले 100%. हांवें पयलीं सांगलां ताका हांव टिचींग म्हणना टिचींग फॅकल्टी तेंच्यो वेरियस आसतल्यो बट नॉन टिचींग पोस्ट कितक्या लागता भायलो कोणूच परिसर ह्या परिसरात रावपी हांवें ताच्या कडेन ताका घेवनूच उलयना सुरू जायना फुडें ह्या प्रकल्पात परिसरात रावपी लोकांक 100% नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी तेच लोक ते काम करतले एखादो प्रकल्प येयल्या उपरांत तो परिसर तो पुराय डेव्हलप जाता आतां थंयसर फक्त नोकऱ्या पुरते सिटीक उरना कोण तरी ल्हानशें रेस्टॉरंट घालतलो फाल्यां सकाळीं थंय येयल्या उपरांत एखादें लॉजींग बोर्डींग लागतलें थंय येयल्या उपरांत ह्या तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांवें सांखळे म्हजें नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सुरवात केलें ताच्या उपरांत फिजिओथेरपी आनी नॅचरोपॅथी आमच्या कडेन जवळपास 1000 भुरगे शिकता पुराय म्हणजे म्हाजे कडेन हॉस्टेल फॅसिलिटीज ना जाल्यार भुरगीं थंयसर 400 भुरगीं लोकांच्या घरांनी पेईंग गेस्ट रावता
400 भुरगे म्हणजे प्रत्येकाक तुम्ही विचार करा, प्रत्येकान आपल्या घरात 2-2 पेईंग गेस्ट दवरल्या. इन्कम कोणाक आसा? त्या लोकांक आसा डायरेक्टली. द सेम थिंग हांगा फाल्यां सकाळी टॅक्सी चलतली, कोणाची रिक्षा चलतली, पुराय परिसरात डेव्हलपमेंट जातलो. हे सगळे जाता आसतना त्याचो फायदो परिसरातल्या लोकांक मेळटा, दुसरो कोण येना. आपूण फायदो कसो घेवपाचो तरी प्रोजेक्ट घेवपाक जाय. आणि प्रोजेक्ट येयल्या उपरांत तेजी डेव्हलपमेंट आनी नाही म्हणजे पेडणे आणि पिरी हाच्या मध्ये ते करपाक जाय. म्हणजे विजनरी नदरेंतल्यान ह्या प्रोजेक्टा कडेन पळयता. कितें असो ताचो स्वभाव थंड, तो लोकांक परतून दिना. तो राव मातसो म्हणटा, पळय राव मातसो तापला. आतांय सुद्दां ते एकटी बायल स्वप्नाक खबर आहा की आपल्या त्या गोट्यात राव मातसो सोडया म्हणपाक लागलो. तो सगळ्यांचे विशय सोडयता, बट ताका त्या लोकांक परतून सांगपाची ताका संवय ना. त्याची तो थंड रावन तेची कामां करता, हांव खरोखर करता, हांव ताका एप्रिशिएट करता. खूप बऱ्या पद्धतीचें काम हे आपल्या खात्यानूय करता आनी सरकार करता. तुम्ही सगळ्यांनी त्या पद्धतीचो तेको भारतीय जनता पार्टीक तेका दिला. आमी अपेक्षा करता की जी कितें कामां आसा शेवटी सरकार म्हणजे कोण? सरकार म्हणजे सरकारात असलेलो मंत्री. ताच्या कडेन घेवन येत, तो व्यवस्थीत रित्या सोडयतलो. ओके, म्हजी खात्री आसा की तुम्ही ओवरऑल जर पळयत जाल्यार गोंयांत तशें आतां लायट उदक हेजे प्रॉब्लेम उलोवंक ना. आतां आमी फ्युचर प्लॅनिंगाचो विचार करता. आमी फ्युचर प्लॅनिंगाचो विचार करता आसतना भुरग्यांक इंटरनेट जे घराघरांत जाय ते बी अनइंटरप्टेड आता खांब्या वयल्यान ते कट करूंक लागले. आमकां अंडरग्राउंड येवन ते तुमच्या अंडरग्राउंड घरांत गेल्ले जाय. म्हणजे तुम्ही विचार करात, आमी म्हणटा पळय न्ही, मोदीजी विकसीत भारत 2047चो विचार जो करता तो मोदी करिना. आमी विकसीत गोवा 2047 म्हणजे तुमची भुरगीं जे आज 8वी 9वी शिकता, ही भुरगीं जेन्ना ग्रॅज्युएट लेवलाचेर जातले तांकां कंटिन्युअसली इंटरनेट तांच्या घरांत लागतले. ते वर्क फ्रॉम होम हो कन्सेप्ट जो आहा पळय हो शहरांत उरतना पुणे, बेंगलोर आनी पणजे तो थिरी सारकिल्या माड्या सारकिल्या गांवांतल्यान सुद्दां भुरगे वचून म्हणटले आमकां वर्क फ्रॉम होम करपाक जाय. आमचीच भुरगीं सगळीं जी धाकटी स्कुलांत वता ती जेन्ना IT इंजिनियर्स ते कोण हे करता आसतना अंडरग्राउंड केबलींग आसतले, अंडरग्राउंड इंटरनेट आसतले. हाचो विचार आमी करपाक लागला. लायट उदक जालें सोंपलें आनी उरूंक ना. 100% लोकांक आमी लायट दिले, उदक दिलें, टॉयलेट दिलें, तो म्हणून आतां फुल्ली डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, फ्युचर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आनी ती फ्युचर डेव्हलपमेंट जावपा खातीर आमी फ्युचर प्लॅनिंग करता. आणि ते फ्युचर प्लॅनिंग करता आसतना अशो इन्स्टिट्यूट येवप गरजेचें आसा. कारण शेवटी ही जेन्ना इन्स्टिट्यूट येतले तेन्ना गांवाचो पुराय परिसर म्हणजे जसो तुमी म्हणटा ब्युटिफाय जावपाक जाय. आमकां म्हणजे पुराय एड्युकेशनल हब आनी ह्या पद्दतीची इंडस्ट्री येवपाक जाय. आमी खंयसर कॅमिकल इंडस्ट्री हाडिना, आमी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री हाडिना. हांवें परत सांगलें, म्हाका खबर आहा आमचे लोक व्हायट कॉलर जे तुका खडपाचें आनी थंयसर लेबरींग खंयचें तरी घाणीचें काम करचें ना आनी करचें न्ही. आमचे लोक कितें शिकलेले आसा, उच्च शिक्षीत आसा, भुरग्यांक आनीक शिकोवचें आमी. आनी त्या खातीर आमकां प्रोफेशनल काम जर करचें आसत जाल्यार त्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय आनी त्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आनी सरकार त्या दृश्टीन विचार करता. थोड्या लोकांक कशें आसा, सरकार इतक्या बऱ्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट करपाक लागला. मोदीजीचे विजन आनी मोदीजीची लिडरशीप हाच्या सकयल 27 परत एकदा भारतीय जनता पार्टी येतले हे नक्की जाल्लें आहा. जाला काय ना? ते जाला म्हणून थोडे जाण जाती आनी धर्म घेवन भोंवपाक लागले. हांव मुद्दाम सांगता, धर्माच्या आधाराचेर डिवायड करप, जातीच्या आधाराचेर डिवायड करप आनी तूं हो तूं तो. आनी शेवटी डेव्हलपमेंट म्हत्वाची आसा. आमकां डेव्हलपमेंट जर ना जाल्यार कोण कोणाचें पोट भरूंक शकना. आमकां नोकरी जर ना जाल्यार कोण कोणाचें पोट भरूंक शकना. सोशल सेक्टर स्कीम हे तर सगळे सरकाराचे आसतले, पण भुरग्यांचो फुडार हो खूब म्हत्वाचो आसा. भुरग्यांचें फ्युचर हे खूब म्हत्वाचें आसा. आज मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान आमी म्हणटा इंटरनॅशनल कार्गो वचपाक लागलेलो आसा. इंटरनॅशनल कार्गो म्हणजे कितें तर थंयचे ते फार्मा इंडस्ट्रीचे प्रॉडक्ट मोपाचेर येता आनी ते US आनी ऑस्ट्रेलिया आनी इंग्लंड वता. आतां हाज्या खातीर शिकपी भुरगे कितें जाय, ताका लॉजिस्टिकान डिप्लोमा केल्ले जाय, थंयसर MBA केल्लो जाय, BBA केल्लो जाय. आमच्या भुरग्यांनी तें शिकचें. हांगा खंय तरी आमकां हांवें परत सांगलें, आमकां खंयच्या तरी जातीच्या कचाट्यांत आनी धर्माच्या कचाट्यांत आमचे भुरगे अडकलेले नाका. आमकां भुरग्यांनी विचार करता आसतना म्हणजे खूब फुडलो विचार करपाक जाय. तेंच्यांनी इंटरनॅशनल मार्केट तेंच्यांनी अशा पद्दतीचो अभ्यास करून हे भुरगे थंयसर जॉयन जाल्ले जाय आनी तो विचार आमचें सरकार करता. आनी ताकाच लागून हाचो प्लॅनिंग करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली आमचें सरकार तुमच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर करीत आसा. इन फ्युचर हांव परत सांगता तुमकां, एखाद्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात हांवें मुद्दामून म्हटलां म्हणजे मोपा पासून तुमचो मतदारसंघ सुरू जाता आनी त्या खातीर सगळ्यांत व्हडलो स्कोप म्हणजे पेडण्याच्या उपरांत जर डेव्हलप जावपाक कोणाक आसत जाल्यार थिवी मतदारसंघाक आसा आनी ऑफकोर्स तो डेव्हलप जातलो. हाजोय हांव सांगता, कारण त्या दृश्टीन
आम्ही प्लॅनिंग केला कारण मोपा इंटरनॅशनल मोपा न्यू सिटी जी डेव्हलप जाता विच इज अटॅच टू द कोलवाळे आणि तिरी मतदारसंघात आनीकूय अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळे म्हणजे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसतले लॉजिस्टिक्स आसतले म्हणजे फायनान्शियल हब्स आसतले हातूंत वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो क्रिएट जावपाक लागल्या हांव आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक आनी सगळ्या भुरग्यांक फ्युचरिस्टीक व्ह्यूच्या दृश्टीन विचार करून अशा पद्दतीचें नवीन एज्युकेशन घेवपाक सगळ्यांनी प्रवृत्त जावचे तेंच्यांनी घेवचे आमच्या भुरग्यांचो फुडार उज्वल आसा एकच सांगतानी परत एकदा म्हणजे ह्या परिसरांतले आमी जे ब्युटिफिकेशन करता ते विदीन 1 year कंप्लीट जाता आमी म्हणटा 1 वर्स सोंपच्या पयलीं आमचो डायरेक्टर केदार हांगा आसा तो टायम टू टायम येवन इन्स्पेक्शनूय करतलो आनी त्याला हॉल हेवटेन हांगा तो मातसो हेवटेनूय फिक्स कर म्हणटा परत माटो आनी घालपाक पडोंक जायना दुसरो माटो रस्त्याच्या लोकांकूय विश्वासान घे तुमकां जशें जाय पण त्या बरोबर लोकांक बरे कशे उपयोगी असते हाजो विचार करात आणि चडांत चड लोक त्याचा उपयोग कसो करता हाजो विचार करून तुम्ही तो बांदलो शेवटी प्रोजेक्ट तुमचो आसा सरकाराचो न्ही प्रोजेक्ट आपलो म्हणात पयल्या दिसाच्या तेन्ना तो बरो जातलो इतकेच सांगता म्हाजी 2 शब्द सोंपयता देव बरें करूं. धन्यवाद सर. सरांनी सांगल्याप्रमाणे हो प्रोजेक्ट जो आसा तो तीन प्रोजेक्ट आमचो आसा ह्या गांवचो आसा हाची सगळ्यांनी नोंद घेवची आणि त्याची देखरेख करपाची जबाबदारी ही आमची आसतली अशें आतांच मुख्यमंत्र्यान सांगलां आणि आमी म्हाका सगळे पार्टनर याची म्हाका खात्री आसा. फुडल्या सुवातेर हांव मागता लाडू दिरोडकर हांचे कडेन